सो जॉब पण पूजा नायकान एक एलिगेशन घालां की MLA आसा आनी कोण एक ऑफिसर आसा म्हणून ते तुमचे कितें म्हणणें? ताचो हे सरकाराचे नेय न्हू हें जॉब स्कॅम चलता म्हूण मंत्रीनूय पयलीं एलिगेशन केल्लें म्हाका दिसता बाबूश मोन्सरात तेणें सांगलोलें की रिक्रुटमेंट स्कॅमान 200 करोडाचें स्कॅम जालां. तेजें कितें केलां हें सरकारान आनीक म्हाका दिसता हें सारकें थारली इन्वेस्टिगेट जावपाक जाय. ज्या पद्दतीन आज हे एजंट आनी जे पण भोंवता सरकाराचे हे सगळे इश्ट आनीक हें जावपाक कारण बिकॉज द करप्शन हेज बीन इनक्रीज मॅसिवली. जें पुजा नायकान सांगलां आय बिलीव आर पार्टी हेज आस्क फॉर पुलीस प्रोटेक्शन फॉर द बेसीस इज दॅट इतली वर्सां आतां ही कंप्लेन जालेली आसा. इट्स नॉट अ न्यू मॅटर. So what made her make this? Who made her? Why was this statement made? Why was she silent? All these things need to be investigated. Finally, it all boils down to the government. We have no faith in this government. हे जॉब स्कॅम जे इनोसंट भुरगे आहाय आज हे सगळे बेकार आहाय जे ग्रॅज्युएट शिकलोले क्वॉलिफायड भुरगे आहाय घरांत आहाय बट मेजरली जे पण जेंकडे पयशे आहाय हे पयशे दिवन इतली जॉब पडाय ऑल दीस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. These are serious matters, but who's investigating? The government is investigating a scam. Accordingly, it should go to a neutral authority. एक म्हाका दिसता एक judicial inquiry इंतून जावपाक जाय. When there is a judicial inquiry, the people will have faith. Rather, the government and तेमी scam केला, तेंगेले मंत्रीन scam केला, सरकारू scam कोता, and they will defend the scam. How will be there? So that this inquiry should have a judicial inquiry, and it needs to be taken to a logical conclusion.